देवाच्या भुरग्यांची. सुर्गीचे राजाचे देवाच्या भुरग्यांचे. सुर्गीचे राजाचे देवाच्या भुरग्यांचे. सुर्गीचे राजाचे देवाच्या भुरग्यांचे. सुर्गीचे राजाचे देवाच्या भुरग्यांचे. बाबाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या स्वाम्याचे येशू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मोगाल भावा भयणीनो, आयज पवित्र सोबा निरपराधी बालकांची परब समारंभता. ह्या मिसाचो विशय भुरगें देवाचें देणें, जिविताचे राखणदार जावुया. जिवीत जावन आसा देवाचें देणें, आनी ह्या जिविता वरवीं जें आमी करता तें आमचें देणें देवाक. ह्या मिसांत भाग घेतना जिविताचें मोल वळखून घेवंक आनी आमच्या तशेंच दुसऱ्याच्या जिविताचे राखणदार आमी जावंक देवाचो आदार आमकां मागुया. खेरीतपणी ह्या मिसांत भुरग्यां पासत आमी मागुया. प्रिदिशा बाबा भयणीनो, आज पवित्र सभा निरपराधी बाळकांचो ह्या रोगसाक्षांचो सेवाधर्मीक उगडास करता. तांणी जेजूचे गोवाय कशें ते जिवंक पावलीं. आज भुरग्यां खातीर आमी मागतना आमी भुरग्यांची राखण करूंक आयचो सेवाधर्म आमकां आपयता. पूण जायत्या घडीतांनी उतरांनी आनी कोरण्यांनी आमी बरे देखीचे नमुणे तांकां जावंक ना देखून तांची राखण आनी सुरक्षा खातीर आमी वावरूंक ना देखून देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणी मागूंक तयार जावया. आनी दुखी काळजान म्हणून हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाब भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून थोडान उच्चारून वायटा धाडून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या बासत भाग्यो सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाब भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवंक. Somya kaklutko Somya kaklutko Krista kaklutko Krista kaklutko Somya kaklutko Somya kaklutko Somya
मोहिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गींच्या रया सर पदवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करतां आमी तुका दिन वाजतां तुझ्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटां सोम्या जेजू क्रिस्ता बाबाच्या एकल्या सुदा सोम्या देवा देवाचे शले तू संसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर तू बाबाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बाबाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. ओगेपणांत आमची मागणी आमच्यो गरजो बाबाक सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन उबारुया. खेरीतपणी सगळ्या आमच्या सुपुल्ल्या बाळां खातीर भुरग्यां खातीर मागुया. प्रार्थुया. सर्गींच्या बाबा, आयच्या दिसा निरपराधी बाळकांनी रोगसाक्षी जावंक आपले जिबेन न्हय पूण मोरणान तुजी वाखाणणी केली. आमी जिबेन उचारतां तो बाबार्थ जिविताचे चालीन परगटूंक आमकां करपा दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. बागेवून जुवावाच्या पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, आमी आयकला आनी तुमकां आमी परगट करता तो जेजूचो संदेश हो. देव म्हणल्यार उजवाड आनी ताचें सोवें कसलेंच काळोख ना. काळोखांत आमी चलता आसतना देवाच्या एकचारांत आमी आसा म्हूण आमी सांगलें जाल्यार सगलें आमचें जिवीत फोटकिरें, कित्याक स्वता पोरमणे आमी जियेना. पूण जसो देव उजवाडांत आसा तशी आमी उजवाडांत चलता जाल्यार एकामेकाच्या एकचारांत आमी आसा आनी ताच्या पुता जेजूचें रोगत सगल्या पातकांतली आमकां शुद्ध निर्मल करता. आमकां पातोक ना अशें आमी म्हणलें जाल्यार आमी आमकांच फोटयता आनी आमचें सोवें आनीक सोत ना. पूण आमची पातकां आमी ओळखून घेता जाल्यार देव आमची पातकां बोगशिता आनी सगल्या खोटेपणांतली आमकां नितोल करता, कित्याक तो विस्वाशी आनी प्रमाणीक. आमी कदींच पातोक करूंक ना अशें आमी म्हणलें जाल्यार आमी ताका फोटकिरो करता आनी ताचें उतर आमचें सोवें ना जाता. म्हज्या सुपुर्ल्या भुरग्यांनो, तुमी पातोक करचें न्हय म्हूण हांव हें तुमकां बरयतां. पूण कोणूय पातकान पडलो जाल्यार बापा मुखार आमचे खातीर विनोती करतलो आमकां एकलोच शारुती आसा, तो प्रमाणीक जेजू क्रिस्त. तो एकलोच आमची पातकां नाटक करता ती बोली आमचीच न्हय बोगोर आख्ख्या संवसाराची. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. शिरकाऱ्याच्या फासांतली सवण्या वरी आमी सुटोन गेल्या. सगलीं म्हणुया, शिरकाराच्या फासांतली सवण्या वरी आमी सुटोन गेल्या. सर्वेस्पर आमकां पावूंक नासलो जाल्यार जेन्ना मनीस आमच्या आंगार पडले तेन्ना तांचो राग आमचेर पेटोवन ते आमकां जिवीच गिळटले आसले. जबाब. शिरकाराच्या फासांतली सवण्या वरी आमी सुटोन गेल्या. आमी उदकांत बुडोवन मोरतली आसल्या. उदकाचो लोट आमकां ओडून व्हरतलो आसलो. तांची भिरांकूळ लारां आमकां गिळच्या बोगोर रावची नासली. जबाब. शिरकाराच्या फासांतली सवण्या वरी आमी सुटोन गेल्या. ताणें फास तोडून उडयलो आनी आमी सुटोन मेकळी जाल्या.
जाणें रोचला स्वर्ग आनी संवसार, त्याच सर्वेस्पराच्या नांवान आमचो धार. जबाब: शिरकारांच्या फासांतली सवण्या वरी आमी सुटोन गेल्या. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Sorvespora soy soy, Sorvespora soy soy, Sorvespora soy soy, Sorvespora soy soy. Aquí povit soba, Ekut soto usva, Sogleat nasi porta, Tizo ik potrata. Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. ते उदेदीचे विद्वान परत वचना फुडें जुजेक सपनाक दिश्टी पडून एका देवदूतान म्हणलें, उठ, बाळकाक आनी ताची आवयक घे आनी इजिप्ताक पळून वच आनी हांव सांगी पर्यंत थंय राव. तर हेरोद बाळकाक ना करूंक ताची सोद करचो आसा. जुजे उठलो आनी बाळकाक आनी ताची आवयक घेवन तेच राती इजिप्ताक पळून गेलो आनी हेरोद मोरोसोर थंय रावलो. इजिप्ताक थावन म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो अशें सर्वेस्परान प्रवाद्या उदेशीं सांगलेलें उतर पाळचे खातीर हें घडलें. विद्वानांनी आपणाक फटयलो म्हूण पळयोवन हेरोद एकदम रागाभरीत जालो आनी आपल्या मनीस धाडून बेतलेमांत आनी सोंभोवतीं आसलेल्या गांवांनी विद्वानां कडेन विचारून घेतलेल्या काळाच्या हिशोबा प्रमाणे 2 वर्सांच्या वो उणे पिरायेच्या बाळकांक मारून उडयले. तेन्ना जेरामायस प्रवाद्या उदेशीं अशें सांगलेलें तें खरें जालें. रामा गांवांत एक साद आयकूंक आयलो. मोठें रोडणें आनी विलाप. राकेल आपल्या भुरग्यांक रडटाली आनी ती नाच जाली म्हूण बुजवण घेनासली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वागानी तुका क्रिस्ता. प्रिदिशा बाबा भयणीनो, भुरगें देवाचें देणें, जिविताची राखणदारां जावया हो सोबीत विशय आयच्या सेवा धर्मांक विचून काडला. भारताच्या एका वाठारांत 2 राजा मदें एक दोंगर आसलो आनी ह्या दोंगरार एक तरणाटो वावर करतालो आनी ताचो वावर म्हळ्यार तो सकाळीं भायर सरतालो, त्या दोंगरार वेतालो, लांकडां जुळो खातोरतालो, बाजारान व्हरोन विकतालो आनी परतून घरा येतालो. असो एक दीस आपलो दिसपट्टो वावर करूंक गेल्लो आसतना त्या दोंगराचेर तेग मनीस चलून वेतात आनी आपल्या माथ्यार कसली तरी एक पोटली व्हरतात हें तांकां थावें जाता. अशें जायते दीस आपलो वावर करता आसतना त्या तेगा मनशांक तो पळयता. हे मनीस खंय वेतात, कितें व्हरतात हो ताचो विचार वाडटा. एक दीस तो तांचो पारो करता. ते वेतात ते वाटेंतल्यान ओगेपणान ताचे फाटल्यान चलून वेता
आनी हे तेगूय मनीस आपल्या माथ्यार कसलें तरी वजन घेवन त्या एका घरान भितर सरतात. आनी ह्या घरान भितर सरल्या उपरांत हो तरणाटो जो वावर करतालो जोडाचो लांकडां कातरपाचो तो तांकां थंयसर भितर सरल्या उपरांत सुपुल्ल्या भुरग्यांक धाकट्या बाळांक थंयसर तो पळयता. आनी थंयसर तांकां पळयल्या उपरांत तो भियेता. कित्याक थोड्यांक तांणी धरलेलीं, थोड्यांक कदेलांक बांदून दवरलेलीं, थोड्यांक खांब्याक बांदून दवरलेलीं, थोड्यांचे दोळे काडून तांकां कुड्डी केल्ली. तांकां भीक मागचे खातीर कोणाची तरी भुरगीं तांणी चोरून हाडलेलीं आनी ह्या दोंगरार एका आसऱ्यान तांणी दवरलेलीं. आनी सदांच ते तांकां जेवण व्हरताले, माथ्यार कितें तरी मारून व्हरताले आनी जेवण खाण तांकां वांटताले. हाचो हेतू म्हळ्यार ह्या भुरग्यांक तांणी भीक मागचे खातीर तांणी धरून हाडलेलीं, आवय बापायच्या गोपांतलीं तांच्या हातांतलीं काडून ह्या निश्ठूर जाग्यार तांकां दवरलेलीं. आनी ही सगळी परिस्थिती पळयल्या उपरांत हो तरणाटो निराशी जावन घरा येता. पूण आपली येवजण ह्या सुपुल्ल्या बाळांक सुटका दिवचे खातीर, तांकां सुरक्षीत आपल्या आवय बापाय सवें पावोवचे खातीर तो आपल्या इश्टा सांगात्या तरणाट्यांक एकठांय करता. तांचो सांगात घेवन, तांचो आदार घेवन वचून तो एक दीस तांचें घर रेड कशें करता, तांकां घरांतलीं भायर काडटा आनी व्हरून तांच्या आवय बाबायच्या हातान घालता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, हो तरणाटो आनी ताचे इश्ट, हे तरणाटे इश्ट जाले राखणदार ह्या सुपुल्ल्या बाळांचे. आज प्रितीच्या बाबा भयणीनो, पवित्र सभा परब करता रोगसाक्षी जाल्ल्या निरपराधी बाळकांचो. आनी खेरीतपणी भुरग्यां खातीर मागोवंक आयचो सेवाधर्म आमकां आपयता. आयचें पयलें वाचप बागेवन जोवाच्या चिटींतलें वाचप. ह्या वाचपान देव म्हळ्यार उजवाड, ताचे सवें कसलोच काळोख ना. आमच्या मनीस असोकतायेन आमी पातकान पडटा, पूण जो मनीस आपले सवें पातोक ना म्हणटा तो आपणाकूच फटयता. तो एक फटकिरो अशें बागेवन जोवां आमकां उगडास करता. जेजून आपल्या रोगतान आमकां शुद्ध निर्मळ केल्यांत आनी तो करता. आनी जेन्ना आमचे पातोक आमी ओळखून घेता, देव आमकां आमची पातकां बक्षिता. कित्याक तो सगळ्या खोटेपणांत तो नपयत करता, कित्याक तो विस्वाशी आनी प्रमाणीकपणान बोल्लोलो. बापा मुखार आमच्या पातकां खातीर विनंती करतलो एक शारोती आसा आनी तो जेजू क्रिस्त म्हूण बागेवन सुवांव आमकां उगडास करता. एकाच उतरान तो एकामेकाक सवें पातोक करिना जावंक पातकां मेकळें जिवीत जिवंक तो आमकां बागेवन सुवांव आयच्या पयल्या वाचपांत आपयता. आयच्या वांजेलांत जें आमी निकतेंच आयकलां तातूंत बागेवन झुजेच्या काळजीदारपणाची खबर आमकां मेळटा. बागेवन झुजे देवदूताच्या सांगण्या प्रमाणे बाळकाक आनी ताच्या आवयक घेवन इजिप्ताक पळून वेता. कित्याक हेरोद राजा बाळकाक नाच करूंक सोदतालो. विद्वानांनी आपणाक फटयलो अशें पळयल्या उपरांत बेतलहेमांत आनी सर भोंवतणी आसलेल्या सुपुल्ल्या बाळांक हेरोद राजा मारूंक हुकूम दिता. आनी आयच्या वाचपांत आमी पळयलां, रामा गांवांत एक साद आयकूंक आयलो. मोठ्ठे रडणे आनी विलाप. राखेल आपल्या भुरग्यांक रडटाली आनी ती ना जाली म्हूण बुजवण घेनासली. निरपराधी रोगसाक्षांची बाळांची परब आज आमी करता. आयची परब आमकां कितें शिकयता? 3 वस्तू आयची परब आमकां शिकयता. पयले सुवातेर जिविताच्या देण्याची ओपुरबाय करूंक, दुसरे सुवातेर स्वताचें जिवीत जिवंक आनी तिसरे सुवातेर जिविताचे राखणदार जावंक. पयले सुवातेर जिविताच्या देण्याची ओपुरबाय करूंक. जिवीत जावन आसा देवाचें देणें आनी आमच्या जिविताचें आमी कितें करता तें जावन आसा आमचें दान देवाक. लायफ इज गॉड्स गिफ्ट टू अस. वॉट वी मेक ऑफ इट इज अ गिफ्ट टू गॉड. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमच्या जिविताची ओपुरबाय करूंक देवान आमकां रोचल्यांत. देव आमकां सांबाळटा. आमकां जाय तशें आमचें जिवीत जिवंक न्हय, कित्याक आमच्या जिविताचो दोनी जावन आसा देव. आनी त्या खातीर आमकां जाय तशें न्हय, मौज
फॉल्गां मारून जिवीत जिवंक न्हय पूण देवाक मानतात असलें निश्कळून जिवीत जिवंक प्रमाणीकपणाचें जिवीत जिवंक देवा मुखार पातकां मेकळें जिवीत जिवंक आयचो सेवाधर्म आमकां आपयता. त्या खातीर आमचें जिवीत देवाचें एक देणें, जिविताची देण्याची अपुरबाय करूंक शिकुया. आमच्या जिविताची यात्रेन दुसरीं भाव भयणां आमकां मेळटात आनी तीं जावन आसात देवान दिल्लें आमकां एक देणें. आमच्या कुटुंबांत भुरगीं आसात, आमच्या कुटुंबांत वाडलोलीं आसात, आमच्या कुटुंबांत ओसोक्त आसात, पिडेस्त आसात, जाणटीं आसात. तांचें सवें अपुरबाय दाखोवंक, तांचें सवें अदीक दयाळ जावंक आयचो सेवाधर्म पयले सुवातेर आमकां आपयतना जिविताच्या देण्याची अपुरबाय करूंक शिकुया. दुसरे सुवातेर स्वताचें जिवीत जिवोया. संवसारांत आमच्या जिवितांत जायते तरेचें फटींगपण उप्रासता, दिश्टी पडटा. आज हाका चोर ताका चोर, हाका नाड ताका नाड. आनी प्रितेशा बाबा भयणीनो, दर एका दिसाक आमी पत्रांचेर कितलेंच वाचता, कितलेंच आमकां छापून आयिल्लें मेळटा. टुडे द बिगेस्ट सीन ऑफ द वर्ल्ड इज टू से दॅट देर इज नो सीन. आज संवसाराचें सगल्यांकीन व्हडलें पातक जावन आसा की पातक ना म्हणपाचें. प्रितेशा बाबा भयणीनो, आमी सगलीं पातकी म्हूण ओळखूंक आमकां दर एका पवित्र मिसाचे बेडेन प्राचीत रीत आसता आनी तातूंत आमी हांव पातकी म्हणून देवा मुखार आमी गुन्यांवकार जाल्या म्हूण आमी बोगसणे मागता देवाचें. प्रितेशा बाबा भयणीनो, ते खातीर आमी सगलीं ओसोक्त आमी केन्ना ना केन्ना पडटा, चुकता, पूण देव आमचो काकलुत्सार. आमी सगलीं पातकी आमचें पातक ओळखूंक, बरें कुमसार करूंक आनी देव आमकां सदांच बोगसूंक तयार आसा हें स्वत ओळखूंक आनी स्वताच्या जिविताची पावलां मारूंक दुसरे सुवातेर भगवंत फ्रांसीस शावेराक मुखार घालून ह्या मिसांत मागुया. आनी तिसरे सुवातेर जिविताचे राखणदार जावया. पांचवो उपदेश, द फिफ्थ कमांडमेंट आमकां सांगता, दाव शाल नॉट किल, जिवेशी मारूं नये. आज कितल्याच जाणांनी, कितलेच सुवातांचेर, कितल्याच जाणांक जिवेशी मारलोले आमकां दिसून येतात. भाव भावाक, कुटुंबान, इश्टाक कसले बारीक किजिलाक लागून ताणें ताका जिवेशी मारलो. आज कितलींच आवय बापूय आसात आपल्या भुरग्यांक कुसव्यांत आसतना जिवेशी मारतात. प्रितेशा बाबा भयणीनो, एक व्हड पाप म्हूण ओळखून घेवंक, जिविताचे नाश करूंक न्हय, जिवीत नाटक करूंक न्हय, पूण जिविताची राखण करूंक आमकां सगल्यांक देवान आज एका मोतरण दिल्लें आसा. प्रितेशा बाबा भयणीनो, सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन जिवीत नाटक करूंक न्हय, पूण जिविताची आमी राखणदारां जावंक आयचो सेवाधर्म आमकां आपयता. आनी आज जेन्ना निरपराधी बाळकांचो सेवाधर्मीक उगडास ही परब आमी करता, जेजू खातीर तांकां मरचें पडलें, आपल्या उतरांनी न्हय पूण रोगतान तांणी गवाय दिली. आमकांय जिविताची यात्रा करतना जिविताची राखणदार जावंक आमकां आदार मागुया. स्वताचें जिवीत जिवंक, पातकां मेकळें जिवीत जिवंक वावरुया आनी जिविताचें देण्याची अपुरबाय करून आमकां आनी दुसऱ्यां सवें देवाचो उपकार पळोवंक आमकां आदार दी म्हूण ह्या मिसांत बाबा लागीं मागतना, जो जेजू थोडे दीस आदीं नातालाच्या समयार गोरवांच्या गोड्यान जल्मलो, तो उंड्या रुपान ह्या आल्ताराचेर राजीर जातलो. आपल्या जिव्या उतरांतल्यान तो आमच्या लागीं उलयता, ताची मजत मागुया. आमचें जिवीत देवाक मानतात असलें, देवाक महिमा दितात असलें, भगवंत सान फ्रांसिस्काच्या पावलां घालून चलता असलें जिवीत आमचें कर म्हूण ह्या मिसान बाबा लागीं कोतकोत्यान मागुया. उबी रावया. आमकां सगल्यांक देवाच्या आदाराची गरज. थोडी आमची मागणी ह्या वेळार बाबाक आमी उबारुया.
आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिविताचे बरे देखी वरवीं शुभ वर्तमानाचे परगोटणार संवसाराच्या शिमा पर्यंत जावंक बापा लागीं मागुया. Dunia deva aikamso taro bukti pona argaulo. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी सृश्टीचे आनी समाजाक पासत हुस्क्यान वावरूंक आनी गरज तितल्याकूय गरजेच्यो सवलती दिवंक बापा लागीं मागुया. Dunia deva aikamso taro bukti pona argaulo. वेगवेगळ्या दुयेंसांक पिडेक आनी जाणट्याच्या गोंयांत कोश्टवतात तांकां दोतोरां आनी आपल्या गोंयाब्याच्या मनशा वरवीं बरेपण फावो जावंक बापा लागीं मागुया. Dunia deva aikamso taro bukti pona argaulo. भुरग्यांक जल्मान हाडूंक सोदी नासलेल्या आवय बापायक जिविताचें मोल वळखून घेवंक तशेंच सगल्या भुरग्यांक देवान राखूंक बापा लागीं मागुया. Dunia deva aikamso taro bukti pona argaulo. बापा मोगाळा, थोडी आमची मागणी आमच्यो गरजो तुजे मुखार आमी दवरल्यात. दुयेंती मानून घे आनी गरज ते आमकां पोट फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Dumun haru Nimot kasa Duka bobu Devahani Ucapode Sonam koru Santi boru Asa Jesus Asa Jesus Tu és Dilo, Urgotuso. Asa Jesus, Tu és Dilo, Urgotuso. मोशा बाबा भणीनोय मोशांनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानदा दोसलें जामून मागत. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्यानी आखे पवित्र विचारावा सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा रोगतान आपणाक साक्षी दिवंक जेसून निरपराधी बाळकांक वेचून काडली. ह्या सोडवणीच्या बलिदानांत आमी तुका भेटयता. त्या तुज्या पुताच्या रोगतान आमचे अपराध दोन काड म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. Tuce sove asu आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयोचे आमी करूंक फावो.
सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोरपदवेदार आनी सासनाच्या देवा सोरखाली आनी सर्वथा आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदोनी दिसो आनी आमच्या फायद्याचो तुजो अनोत्सव मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश वांकलो मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वचूंक आमची काळजां देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सल दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं दी आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कोश मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात इमोची कूड तुमचे बसत समोर पुंची तेच परी जेवण जादोस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यांनी सासणीक कोराराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Bavartaco god porgotuja. Somiaci suami uno cada, Marie calci te pietà, i te pauni tu voi vovane su, ami tu ce moron porgota. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करतां आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पितां तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतां आनी जेजूची कोणा रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोंवडी बापा आनी सिम्याव आमच्या आदारी बिस्मा साहेबा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां चेश्टा गोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर
आमा सोमेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागतांव. अंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दोर्म दुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे सुवरवीं त्याचे सुसांगाता त्याचे सुताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोर पदवेदार बाबा सर्वोंदोनानी वैभव तुका सासनांच्या सासना. जिविताच्या देण्याची अपुरबाय करूंक स्वतान पातकां मेकळेन जिवीत जिवंक आनी जिविताचे राखणदार आमी जावंक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान हात जोडून धीर धरून मागुया. आमच्या बाबा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परां सर वायटांतली आमकां निबार. दयाल करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर वाशेन रेखतांव. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटाय. कित्याक रासूट ही पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक बळय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्दाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे गोशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूंक. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक मै मोगान क्रिस्ताची शांती वांटुया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. होस्त जेजू जिविताची अपुरबाय करतलो. पातकां मेकळेन जिवीत जिवंक आमकां आपयतलो आनी जिविताची राखण करूंक शिकयतलो. आमच्या काळजान येता. बाबार्थान आनी बोर वाशान येताच्या जेवणांत आमी वांटो घेता तितली सुभागी. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला, फकत ताणीच कुमन्यांव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्यांव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणे बावतीन संस्कार घेतलेला आहे ताणेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बावतीन संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Ushakaim
ulhaso, hoje victorieta. Oso Deus, hoje victorieta. Oso Deus, vivo Jesus, porque lo mozo otmo, virun gelodziu mozo. Ai lo Jesus, Deus darò apur mozo pranzalo. Ai lo Jesus, Deus darò apur mozo pranzalo. Tanele moczekali, Sito ludka praudali, suki bójcie, borno paus, kali zaleda duši. Suki bójcie, borno paus, kali zaleda duši. Otmia moja dajonku, kušakaje ulasu, oče victorieta. Oso Deus, oče victorieta. Oso Deus, vivo Jesus. Otmia moja dajonku, kušakaje ulasu, oče victorieta. Oso Deus, oče victorieta. Oso Deus, vivo आमचो मोग कोत्तलो जेजू ह्या वेळार आमच्या काळजांत आयला आनी आपल्या संतोशान आनी शांतीन तो आमकां भरता. तर ह्या वेळार आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपणांतल्यान ताका आमी दिनवासुया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, अजून उलोवंक येनासलेल्या बाळकांक रोगतान जेजूक साक्षी दिवंक तुवें फावो केलें आनी ताच्या जल्माच्या समयार रोगसाक्षापणाचो मुकूट जोडूंक विचित्र मांडावळीन तुवें तांकां पावयलीं. तांची परब समोरमोन तुका आमी दिन वाचतां आनी ह्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं आमच्या सोडवणदाराच्या जिवितांचे बोरतेन आमकां सुबापणी वांटो दी म्हूण मागतां. तुज्या पुता जेजूचे नवी. मातशें बसत. आयज मिसाची भेट समोर उबलल्या पाद्री बेंजामीन विक्टोरिया ताका स्वबलिदानांत वांटो घेतल्यांक आमच्या यादनीक भावांक तशेंच कुर्का ह्या गांवच्या फिरगोजकारांक आमचे दिनवास. त्याच बरोबर गायन पंगडाक आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी मिसाचो वेळ सकाळीं 6, 7:15, 8:30,
10:15 आनी 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. कुमसाराचें पेंडॉल तुमचे दावे वाटेन आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळी 6:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आयज 9:15च्या मिसार भोवमानिस्त अनिल कुतो दिल्लीचो आर्चबिशप येजमान पोंड चलयतलो. फाल्यां पवित्र कुटुंबाची दोबाजीक परब. तशेंच फाल्यां आमच्या महादोम प्रांतांत जुबली येराची दोबाजीक उक्तावणी आमी सांजे 3:30च्या मिसार करतल्या. म्हणटच फाल्यां 3 वरांचेर धांवन जुबली येरा बाबतींत म्हायती घेवन आमची तयारी आमी सुरू करतल्या. ह्या दोबाजीक मिसांत वांटो घेवंक तुमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा. Tomorrow in our Archdiocese we celebrate the solemn opening of the Jubilee year with the celebration of Mass at 3:30 p.m. The preparation for this Mass will begin at 3 p.m. डिसेंबराचे 30 सांजे 6:15चे मीस गोंयकार जे परदेसांत वावुरतात व परदेसांत शिकतात तांचे खातीर भेटयला. On the 30th of December, the evening 6:15 Mass is dedicated to Goan diaspora. आशिर्वादाक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक. पातका मेकळें जिवीत जिवन जिविताची राखण करूंक क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें सगलीं बरोबर. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गाय मुयमीन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचीच पासत तुजी विनोती मागतांव. जोण आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागतांव आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकणटांव. आमेन.
आमी सोबेस मागतां मोजो तुजी कोर्ताय कोर milagri आमी सोबेस मागतां मोजो तुजी कोर्ताय कोर milagri मोगाळ भाव भयणीनो 3D projection mapping show on the life of Saint Francis Xavier हो युनिक शो जानेराचे 2 तारखे पर्यंत सांजे 7 ते 10 मेरेन चालू आसतलो. उमावाक भितर सोदतात त्या कॅथेड्रलाच्या मेन गेटींतल्यान भितर सरून कॅथेड्रलाच्या लॉनाचेर तुमी वेचे. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकेचो उमाव सकाळी 7 ते सांजे 6 पर्यंत चालू आसतलो. तुमच्यो खासगी वस्तू पर्सनल बिलॉंगिंग्स तुमी सांबाळच्यो. कोणाकूय सांडलेली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बासिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून ती तुमी दिवची. तुमचे मदलो कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वो बासिलिका हेल्प डेस्कार वचून रोखडेंच कळोवचें. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन सोतमानता देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो आंकवार मारयेंत जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले ताका खुर्सांत जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थावन जिवे आनी मेलिल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सोतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक वखदांचो एकतार पथकांचें बोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचो बावार्थ बरवासो आनी प्रिती मोग वाडच्याक एक आमच्या बापाची नमन बरी घेवया आनी तुमची सगळी बाकीची इंतेसां आसा ती मनांत धरून आमी वो तिर्स सायबीण माय बरोबर जेजूक आनी बापाक भेटोवया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवन तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो वयता आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पथकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्रामध्ये तुझं दैवचं पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्रामध्ये तुझं दैवचं पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्रामध्ये तुझं दैवचं पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या महिमा वेळार. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल. पांच संतोसाचे मिस्तेर पयलो संतोसाचो मिस्तेर आंकवार मारये गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्मोचो आसा म्हूण कळीत जाता. लूक 1:28. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें
नोमान तुका देवाचे चड उपुरबायेचे सर्वेस्पोर तुजें सगळें आसा. आमच्या बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पदकां गोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोरच्या ठांय आसा. अस्त्रामध्ये तुजो दैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नोमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोरच्या ठांय आसा. अस्त्रामध्ये तुजो दैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नोमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोरच्या ठांय आसा. अस्त्रामध्ये तुजो दैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नोमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोरच्या ठांय आसा. अस्त्रामध्ये तुजो दैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नोमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोरच्या ठांय आसा. अस्त्रामध्ये तुजो दैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नोमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोरच्या ठांय आसा. अस्त्रामध्ये तुजो दैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नोमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोरच्या ठांय आसा. अस्त्रामध्ये तुजो दैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोरच्या ठांय आसा. अस्त्रामध्ये तुजो दैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नोमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोरच्या ठांय आसा. अस्त्रामध्ये तुजो दैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नोमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोरच्या ठांय आसा. अस्त्रामध्ये तुजो दैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां काल. आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातखां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो संतोशाचो मिस्तेर. मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वेता आनी तिची सेवा करता. ल्यूक 1:41-42. एलिझाबेथीन मारयेचें ओमान आयकोना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, वस्तुरे मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजें कुशीचें फळ. आमच्या बापा सुर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोरच्या ठांय आसा. अस्त्रामध्ये तुजो दैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोरच्या ठांय आसा. अस्त्रामध्ये तुजो दैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोरच्या ठांय आसा. अस्त्रामध्ये तुजो दैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोरच्या ठांय आसा. अस्त्रामध्ये तुजो दैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोरच्या ठांय आसा. अस्त्रामध्ये तुजो दैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोरच्या ठांय आसा. अस्त्रामध्ये तुजो दैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोरच्या ठांय आसा. अस्त्रामध्ये तुजो दैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोरच्या ठांय आसा. अस्त्रामध्ये तुजो दैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपयां खातीर
खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपन मिळले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूज जेजू भगवंती बरे देवाची माये पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपन मिळले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूज जेजू भगवंती बरे देवाची माया पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू मुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्या तिसरो संतोसाचो मिस्तेर बेल्या नगरांत दुर्बळपणान जेजू जल्मता ल्यूक 2:7 आनी तिणेन आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खाणावळींत स्वात नासली देखून तिणें ताका फाळ्यांनी गुट लावन खाणावणेंत दवरलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू भगवंती बरे देवाची माये पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तुझं भगवंती खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच बचे माये पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू भगवंती बरे देवाची माये पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैव भगवंती माये कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू भगवंती बरे देवाची माये पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू भगवंती बरे देवाची माये पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू भगवंती बरे देवाची माये पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू भगवंती बरे देवाची माये पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू भगवंती बरे देवाची माये पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू मुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक पोट चड गरज आसलेल्या. चवथो संतोसाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात ल्यूक 2:22 मोइजेसाचे सुमूर्ती प्रमाणे तांची शुद्धी करचे दीस पडले तेन्ना अशें जालें. ताणेन जेजूक मंदिरांत व्हरून ताका भेटयलो. आमचे बाप्पा स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू भगवंती बरे देवाची माये पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू भगवंती बरे देवाची माये पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू भगवंती बरे देवाची माये पप्या खातीर विनोती कोर
आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Cupen Maria, Serves Pojatayan Saus, Ramadet Sudaim, Sudaim Suput, Jesu. भगवंती प्रे देवाची माई पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Cupen Maria, Serves Pojatayan Saus, Ramadet Sudaim, Sudaim Suput, Jesu. भगवंती प्रे देवाची माई पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Cupen Maria, Serves Pojatayan Saus, Ramadet Sudaim, Sudaim Suput, Jesu. भगवंती प्रे देवाची माई पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Cupen Maria, Serves Pojatayan Saus, Ramadet Sudaim, Sudaim Suput, Jesu. भगवंती प्रे देवाची माई पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Cupen Maria, Serves Pojatayan Saus, Ramadet Sudaim, Sudaim Suput, Jesu. भगवंती प्रे देवाची माई पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Cupen Maria, Serves Pojatayan Saus, Ramadet Sudaim, Sudaim Suput, Jesu. भगवंती प्रे देवाची माई पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Cupen Maria, Serves Pojatayan Saus, Ramadet Sudaim, Sudaim Suput, Jesu. भगवंती प्रे देवाची माई पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Moima आमेन. Bapak, ani Putak, ani Pavitra Atmyank, आदी आतां आनी सदां सदां काल O आमेन. moja mogache Jesu, Ugosam Kam Chipatkam, Nivaram Kan Panatlia Ujantli, Warsokar Sokle Atmyank, Okurun Chod Goros Aslolya. 5 वर्सांचो साचो मिस्तेर भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता. ल्यूक 2:40-6. आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्र्यां मदें बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक मोक्षिता. तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताणीन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. Naman Maria, Cupen Maria, Serves Pojatayan Saus, Ramadet Sudaim, Sudaim Suput, Jesu. भगवंती प्रे देवाची माई पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Cupen Maria, Serves Pojatayan Saus, Ramadet Sudaim, Sudaim Suput, Jesu. भगवंती प्रे देवाची माई पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Cupen Maria, Serves Pojatayan Saus, Ramadet Sudaim, Sudaim Suput, Jesu. भगवंती प्रे देवाची माई पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Cupen Maria, Serves Pojatayan Saus, Ramadet Sudaim, Sudaim Suput, Jesu. भगवंती प्रे देवाची माई पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Cupen Maria, Serves Pojatayan Saus, Ramadet Sudaim, Sudaim Suput, Jesu. भगवंती प्रे देवाची माई पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Cupen Maria, Serves Pojatayan Saus, Ramadet Sudaim, Sudaim Suput, Jesu. भगवंती प्रे देवाची माई पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Cupen Maria, Serves Pojatayan Saus, Ramadet Sudaim, Sudaim Suput, Jesu. भगवंती प्रे देवाची माई पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman आमेन. Maria, Cupen Maria, Serves Pojatayan Saus, Ramadet Sudaim, Sudaim Suput, Jesu. भगवंती प्रे देवाची माई पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Cupen Maria, Serves Pojatayan Saus, Ramadet Sudaim, Sudaim Suput, Jesu. भगवंती प्रे देवाची माई पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Cupen Maria, Serves Pojatayan Saus, Ramadet Sudaim, Sudaim Suput, Jesu. भगवंती प्रे देवाची माई पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Moima Bapak, ani Putak, ani Pavitra Atmyank, आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. O moja mogache O moja Jesu, mogache Ugosam Jesu, Kam Ugosam Chipatkam, Chipatkam, Nivaram Kan Panatlia Nivaram Kan Ujantli, Panatlia Ujantli, Warsokar Sokle Warsokar Atmyank, Sokle Okurun Atmyank, Chod Okurun Goros Chod Aslolya. Goros Aslolya. Naman Raniye, Kakutiche Kaklutche Maye, Tuns Tunski amchen jibit, amrut ani borwaso. Ami podeshi evici balkan, tuka ulo matta. या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना. आमचेर दयाळ शरातीनी तुजी काकुतीची नदर घाल. आमचेर घाल. तूं कोणवाळे आनी मोगाळ दुलोबांक वार मारये. या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय.
भाग्यवन देवाची माये आमचे खातीर माग जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्याक मागुया. देवा, एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकूट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तर आमी नियाळटाव. ताणें तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बसायल्लें आसा ते आमकां मेळोशें कोर म्हूण मागता हांव. त्याच आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. देवा, म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणीचे ताणें दीस घाली. वय आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिस्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां वयलीं शेवटिता. इनोळख्यांक उंच बारता. भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे देणेनी बोदता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामा आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकळुतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदांकाल. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदांकाल. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदांकाल. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन सोत मानता देवाक, सोरपोदेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रुसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो. आंकवार मारयेंत जल्मलो. पोंस पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले. ताका खुर्सांत जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गात चडलो. सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय थावन जिवे आनी मेलिल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, वखदांचो एकतार, पथकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचो बावार्थ बरवासो आनी प्रिती मोग वाडच्याक एक आमच्या बापाची नमन बरी घेवया. आनी तुमची सगळीं बाकीची इंतेसां आसा ती मनांत धरून आमी वो तिर्स सायबीण माय बरोबर जेजूक आनी बापाक भेटोवया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो वयता आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता. तशी आमची पथकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां. नमान मरे कृपेन मिळाले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोती कोर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मिळाले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूत जेजू. भगवंती मरे
सोर्गीचे राज आमचे देवाच्या भुरग्यांचे सोर्गीचे राज आमचे देवाच्या भुरग्यांचे सोर्गीचे राज आमचे देवाच्या भुरग्यांचे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे राफे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाल बाबा भयणीनो, आयज पवित्र सभा निरपराधी बाळकाची परब समोर ओंपता. ह्या मिसाचो विशय भुरगें देवाचें देणें. जिविताचे राखणदार जावया. जिवीत जावन आसा देवाचें देणें आनी ह्या जिविता वरवीं जें आमी कितें करता तें आमचें देणें देवाक ह्या मिसांत भाग घेतना जिविताचें मोल वळखून घेवंक आनी आमच्या तशेंच दुसऱ्यांच्या जिविताचे राखणदार आमी जावंक देवाचो आदार आमकां मागुया. खेरीतपणी ह्या मिसांत भुरग्या पासत आमी मागुया. पडेबानो निरपराधी बाळकांक आयज आमी परब कोत्ता. खेरीतपणी भुरगीं जावन आसा देवाचें देणें आनी आमी जावन आसा राखणदार. तर भुरग्यां सगळे आमचो मोग, आमची आपुरबाय, आमची सेवा आमी दिवंक उदीक करून सगळ्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण ह्या मिसा भेटेन आमी मागता. खेरीतपणी आमच्यो गरजो आमी घालुया. जावं घडये आमची पिडेस बाबड्यां आसात, परदेसान वावुरतल्यात. घडये एका भावान म्हटलां आपल्या पासून मागत, आयज ताचो वाडदीस. तर खेरीतपणी सगल्यो आमच्यो गरजो ह्या वेदी मुखार ह्या मिसा भेटेन आमी घालुया. हे पवित्र रितीन फावो ते परी वाट घेवचे खातीर आमची पातकां ओडकून घेवया. हांव पातकी सर पदवेतात देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो ओड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सुवार मरे सगळ्या देवतांनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसूंक आमकां शासनाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बाबा
आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सोम्या देवा देवाचे शेडे तू संसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्यार बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थया. स्वर्गीच्या बापा, आयच्या दिसा निरपराधी बाळकांनी रोख साक्षी जावन आपले जिबेन न्हय पूण मरणान तुजी वाखाणणी केली. आमी जिबेन उसळटा तो भवाट जिविताचे चालीन परगटूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या पुतात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससनांक. आमेन. भाग्यवंत जुआंवाच्या पयले चिठी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, आमी आयकलां आनी तुमकां आमी परगट करता तो जेजूचो संदेश हो. देव म्हणल्यार उजवाड आनी ताचें सोवें कसलोच काळोख ना. काळोखांत आमी चलता आसतना देवाच्या एकचारांत आमी आसा म्हूण आमी सांगलें जाल्यार सगळें आमचें जिवीत फुटकिरें. कित्याक स्वता प्रमाणें आमी जियेना. पूण जसो देव उजवाडांत आसा तशी आमी उजवाडांत चलता जाल्यार एकामेकाच्या एकचारांत आमी आसाव आनी ताच्या पुता जेजूचें रोगत सगळ्या पातकांतली आमकां शुद्ध निर्मळ करता. आमकां पातक ना अशें आमी म्हणलें जाल्यार आमी आमकांच फटयता आनी आमचें सोवें आनीक सोत ना. पूण आमचीं पातकां आमी ओळखून घेता जाल्यार देव आमचीं पातकां बक्षिता आनी सगळ्या खोटेपणांतली आमकां नितळ कोत्ता. कित्याक तो विस्वाशी आनी प्रामाणीक. आमी कधीच पातक करूंक ना अशें आमी म्हणलें जाल्यार आमी ताका फटकिरो कोत्ता आनी ताचें उतर आमी आमचें सोवें ना जाता. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, तुमी पातक कोच्चें न्हय म्हूण हांव हें तुमकां बरयतां. पूण कोणूय पातकांत पडलो जाल्यार बापा मुखार आमचे खातीर विनोती कोत्तलो आमकां एकलो शारोती आसा, तो प्रमाणीक जेजू क्रिस्त. तो एकलोच आमचीं पातकां नाटक कोत्ता ती बळी. आमचेंच न्हय बगर आख्या संवसाराचें. देवाचें उतर हें देवाचें ओडकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो शिकारांच्या फासांतली सौन्या वरीं आमी सुटोन गेल्या. सगळीं म्हणया, शिकारांच्या फासांतली सौन्या वरीं आमी सुटोन गेल्या. सर्वेस्पोर आमकां पावूंक नासलो जाल्यार जेन्ना मनीस आमच्या आंगार पडले तेन्ना तांचो राग आमचेर पेटोवन ते आमकां जिवीच गिळतळे आसले. आमचो जबाब, शिकारांच्या फासांतली सौन्या वरीं आमी सुटोन गेल्या. आमी उदकांत बुडून मत्तलीं आसल्या. उदकांचो लोट आमकां उडून वतलो आसलो. तांची भिरांकूळ ल्हारां आमकां गिळ्ळ्या बगर रावची नासलीं. आमचो जबाब, शिकारांच्या फासांतली सौन्या वरीं आमी सुटोन गेल्या. ताणें फास तोडून उडयलो आनी आमी सुटोन मेकलीं जाल्या. जाणें रोसला स्वर्ग आनी संवसार,
त्या सर्वेस्पराच्या नांवान आमचो आदार. आमचो जबाब शिकाऱ्यांच्या फासांतली सौन्या वरी आमी सुटोन गेल्या. देवाचे उतरां उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. आमी तुका वाखाणटाव देवा. तूं सर्वेस्पोर म्हूण आमी ओळखून घेता. रॉक साक्षांचो निर्मळ पडझडीत जमो तुका वाखाणटा सर्वेस्परा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. ते उदेंतीचे विद्वान परत वचना फुडें जुजेक स्वप्नांत दिश्टी पडून एका देवदूतान मुडे, उठ, बाळकाक आनी ताचे आवय घे आनी इजिप्ताक पडून वच, आनी हांव सांगी पर्यान थंय राव. तर हेरोद बाळकांक ना करूंक ताची सोद करचो आसा. जुजे उठलो आनी बाळकाक आनी ताचे आवय घेवन तेच राती इजिप्ताक पडून गेलो. आनी हेरोद मोरो सूर थंय रावलो. इजिप्ताक तावन म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो अशें सर्वेस्परान प्रवाद्या उदेशी सांगलोलें उतर पाडचे खातीर हें घडलें. विद्वानांनी आपणाक फटयलो म्हूण पळोवन हेरोद एकदम रागाबरीत जालो आनी आपले मनीस धाडून बेतलेहेमाक आनी सरभोंवती आसलेल्या गांवांनी विद्वानां कडेन विचारून घेतलेल्या काळाच्या हिशोबा प्रमाणे 2 वर्सांच्या व उणे पिरायेच्या बाळकांक मारून उडयले. तेन्ना जेरेम्यास प्रवाद्या उदेशी अशें सांगलोलें तें खरें जालें. रामा गांवांत एक साद आयकूंक आयलो, मोठें रोडणें आनी विलाप. राकेल आपल्या भुरग्यांक रोडटाली आनी ती नांद जाली म्हूण बुजवण घेनासली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणीनो, एक ल्हानसो नियाड आयच्या समारंभाचो निश्कोडोण बाळकांक निरपराधी बाळकांक चो दीस आयज आमी समारंभता. आनी की वाचपां धरून आनी आयचो विशय मनान धरून आयज आमच्यान कितें घरा व्हरूंक जाता. पयले सुवातेर तुमी आयकल्या आसतली काणी. एक पावटी एक पोती एक गोरकार आपल्या पोतिणीक एक भांगाराचो नेकलस तो घेवन आयलो आनी भांगाराचो नेकलस घरांत पावतच पोतिणीक दिता आसतना ताणें म्हटलें, पोतिणीन म्हटलें, आयज अकस्मात तो भांगाराचो नेकलस कसो तूं घेवन आयलो, कितें कारण? आनी तो म्हणोंक लागलो, दिस 4-letter word somehow appealed me to buy you this golden necklace. ही 4 उतरां लेतरांची उतर हांवें वाचलें तेन्ना म्हाका दिसलें तुका एक भांगाराचो हार घेवचो. आनी तिच्या पोतिनीन म्हटलें, इज दॅट 4-letter word love, LOVE? आनी पोतीन म्हटलें, नो, दॅट 4-letter word इज सेल, SAL. सेल पडलेलो
देखून हांवें तुका हो नेकलस हाडलो. मोगाच्या भावा भयणो, आयच्या दिसाक ही 4 लेतरांचें उतर हेरोदीक न्हीद दिना. ही 4 लेतरांचें उतर हेरोदीक आख्खो गाबोरता, तो भियेता कसले, एंड दॅट इज फियर, FEAR, भिरांत. आनी कसली भिरांत की आनीक एक राजा कोण जावचो आसा. ताका न्हीद पडना, कित्याक तो राजा रावूंक आनी मरूंक सोदतालो तसोच. आनी ही जेन्ना भिरांत पडटा, इनसेक्युरिटी ताका जाता, हो राग ताका येता, आनीक कोण राजा जावचो आसा हें पडोवंक ताच्यान जायना. तो कितें करता, सगल्या बाळकांक 2 आनी उणे तांकां मारता. आयज मोगाच्या बाबा भयणो, आयज कितें आमी करूंक जाता, हेरोद इतलेंच करिना. इतिहासान वाचलें जाल्यार आमकां मेवता ताणें खूद आपल्या बायलेक मारली, आपल्या 2 भुरग्यांक मारले, आपल्या दुसऱ्या सोयऱ्यांक मारलें. कितें दाखोवपाक, वेन अ मॅन इज इन फियर, इनसेक्युरिटी आसता, तेन्ना तो कितेंय करूंक जाता. आयज आमच्याय जिवितांत जायती भिरांत आसतली. हेरोदी भाशेन कसली, तो वयर चडलो जाल्यार हांव सोकलाक पडटलो, ताका वयर जिवितान येवंक दिवचें न्हय. जावं कामाच्या जाग्यार ओ दुसरे कडेन हांव भियेतां, दुसरो कोण आनीक फामाद जायत, दुसरो कोण आनीक वयर येयत, आनी ताका लागून हांव घडये हेरोदी भाशेन दुसऱ्यांक कोबार करूंक सोदतां. आयज कल्चर ऑफ लायफ, जिवीत दिवपाची संस्कृती आमी दिवया. आनी भोव करून आयच्या दिसाक हेरोद आमचे मदें ना, तो सोंपलो, पूण आमी हेरोदी भाशेन जावंक जाता. केन्ना आयज घडये निरअपराधी बाळकांचो आमी उगडास करता. आमच्याय समाजान जेन्ना आमी बाळकांक, भुरग्यांक आदार दिना, एक कॉलेजीचो भुरगो म्हाका सांगतालो, फादर आमी गरीब न्हय, आमी खूब गिरेस्त, आमचे लागीं 2-3 बिजनसां आसात. म्हजी मामी एक बिजनस चलयता, म्हजो डॅडी 2 बिजनसां चलयता, पूण जेन्ना राती येतात झगडीं जातात. हांव नकळो वाय दे आर फायटींग, फॉर वॉट दे आर फायटींग, कित्याक लागून झगडटात. सगळें आमचे लागीं आसा. घरान रावपाचें कशें दिसना, घर सोडूंक दिसता, कसलीं झगडीं. आनी दोगांयनी शिकलोलीं. मोगाच्या बाबा भयणो, आमच्या घरान आमी हेरोद जाता, केन्ना केन्ना झगडीं करता. जिवीत जिवपाचें आमच्या कुटुंबान ह्यो असंस्कृताय आसना. जेन्ना आमच्या कारखान्यान कोणूय ल्हान भुरगो काम करता तेन्ना त्या बरोच ताचें शिकपाचें आसता, पूण आमच्या कारखान्यान, आमच्या फॅक्ट्रीन, आमच्या शॉपान काम करता, तूं दुसरो हेरोद जाता, ताका शिकोवपाचे बदलेक काम करून घेता. आयज तूं एक दोतोर हेरोद जावंक शकता. जेन्ना जिवीत दिवपाचें ताचें मिसांव कार्य आसता, तेन्ना हो दोतोर वायट बुद्धी दिवन हो एबॉर्शन, हो दुसरे कामांनी ल्हान भुरग्यांचें जिवीत सोंपयता. एक नर्स हेरोद जावंक शकता, एक आवय हेरोद जावंक शकता, एक बापूय, एक फ्रेंड हेरोद जावंक शकता. जेन्ना असली नाड बुद्यो, असल्यो वायट बुद्यो दिता आनी संस्कृती जिविताची न्हय पूण मरणाची संस्कृती पसरायता. आयज आमी विचारया, खरेंच हांव म्हज्या जिवितान हेरोद जालां काय? हांव म्हज्या जिवितान हेरोद जालां काय? जेन्ना सगल्यांक वायट उलयता, दुसऱ्यांक मागता, दुसऱ्यांक बरे भाशेन आदार दिना उलोवपाक. आयच्या काळार आय एम दॅट न्यू हेरोड. आयच्या काळार हांव हेरोदी भाशेन वावुरतां. दुसरे सुवातेर मोगाच्या बाबा भयणो, बाळकांचेर आमी नदर मारुया. बाळकांक मारलीं, तांच्या हातान कांयच आसूंक ना. दे डीड नॉट हॅव अ चॉयस. तांचे लागीं हो चॉयस आसूंक ना. तांच्यान कांय उलोवपाक जायना, तांकां मरोंकूच पडलें. आयज कितें शिकयता, आमच्याय जिवितांत जायते फावटी आमी कुरीस सोंसता, आमी दूख सोंसता, आमी कोस सोंसता. आमचे लागीं चॉयस घडये आसना. कालच्या दिसा कोण म्हणटालो, फादर म्हज्या मांयक स्ट्रोक मारलो. चॉयस ना. कोणाक घडये एक्सिडंट जाता, दूख अकस्मात घरांत येता, चॉयस ना. कोणाक घडये आनी कितें जाता, आमच्या घरांत ट्रेजिडी जाता, कोण मोत्ता, चॉयस ना. कोणाक आनी कितें जाता, कोणाची सर्वीस सुट्टा, घडये चॉयस ना. मोगाच्या बाबा भयणो, ह्यावूय बाळकांक चॉयस आसूंक नासलो. आनी आयज आमच्याय जिवितांत जायते कुरीस घडये येतले, वी डोंट हॅव चॉयस. आमचे लागीं चॉयस ना. आमी कितें जावपाक जाय, बिटर ऑर बेटर? आयज हेरोद राजा कितें चॉयस नासलो तांकां.
आयज आमकांय मोगाच्या भावा भयणो आमच्याय जिवितान जायते कोश्ट कुरीस येतात, चॉयस ना बो करून पिडा, एक्सिडंट, सिर्वीस येता, आनी कितें जाता, मरण येता. देर इज नो चॉयस इन दॅट. तरीक आसतना आयचे पयले वाचप आमचो देव उसवाड. हो उसवाड आमच्या मनांत आमी घेवया. आमी स्तोत्र वाचलां, सुकणी सुटोन गेली, कुशालकायेन गेली, फ्रीडम, स्वतंत्रताय तांकां मेळ्ळी. आयज मिसाक तूं घरा वेताना आयज तुकाय सांग जाय त्या वस्तूंनी घोडे म्हाका चॉयस ना, बट आय हॅव अ चॉयस टू बी अ बिटर पर्सन इन दॅट ऑर अ बेटर पर्सन. एक बरो मनीस हांव जावंक शकता, ओ वायट मनीस जावंक शकता, देवाचेर पिणगूंक शकता. आयज मोगाच्या बाबा भयणो थोडो वेळ आमी नियाड करुया. आमच्या जिवितान कुरीस येतात, आमच्यान कांयच करूंक जायना, तेन्ना हांव कितें जाता? एम आय अ बिटर पर्सन इन दोज सिट्युएशन, आय बिकम अ बेटर पर्सन इन दोज सिट्युएशन. आमी बरे भाशेन बेटर पर्सन, बरे मनीस जावंक ह्या मिसाचे भेटेन आमी कोतकोत्यान मागुया. उबी रावया आणि आमच्या भावार्थाची स्वता परगटुया. सत मानता देवा, सर पदवेदार बापा, सरकार पृथ्वीच्या रचना आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्या सुता आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं उबी सांगलो, आंकवार बरयतान सांगलो, पोंच पिलाकाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुस्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका लिपिलो, तो बळ्या देवलो, तिसरे दिसा मेळटलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सर पदवेदार देवाच्या उजव्यार बसला, थंय तान जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठांय, पातकांचे भक्षणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाची वीट. आमेन. भावार्थान आनी भक्तीन आमचे गरजो ह्या वेळार हे वेदे मुखार आमी घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिविताचे बरे देखी वरवीं शुभ वर्तमानाचे परगटणार संवसाराच्या शिमा पर्यंत जावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सृश्टी आनी समाजा पासत हुस्क्यान वावरूंक आनी गरज तितल्यांकूय गरजेच्यो सवलती दिवंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. वेगवेगळ्या दुवेसांक, पिडेक आनी जाणट्याच्या घरांत कश्टवतात तांकां दोतोरां आपल्या घराब्याच्या मनशां वरवीं बरेपण फावो जावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. भुरग्यांक जल्माक हाडूंक सोडिनासलोल्या आवय बापायन जिविताचें मोल वळखून घेवंक तशेंच सगल्या भुरग्यांक देवान राखूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. स्वर्गीचे बापा, ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमी वेदे मुखार घातल्यात.
आनीक जायते वर्स आमच्या बाबडीन हाडल्यात त्यो सगल्यो एक करून तुका जाय बापा आमकां मेळूंक त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं Amen. Amchi patka duun kadun nimul kaza duka vopo deva ani mocha mode sondan korun shanti korun asa Jesu tu estilo burgo tuzo asa Jesu tu vestilo burgo tuzo मोच्या बाबडीनो मोचे आनी तुमचे बलिदान सर पदवेदा देवपाक मानतसलें जाण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं सर्वेस्परा रोगतान आपणाक साक्षी दिवंक जेजून निरपराधी भाडकांक विचून काडली ह्या सोडवणीच्या बलिदानान आमी तुका भेटयता त्या तुज्या पुताच्या रोगतान आमचे अपराध धुवन काड म्हूण मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सव्हे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासणाचे देवा सर कालें सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो आनी आमच्या फायद्याचो तुजो नसोत मनीस जालो आनी आमच्या गिन्याची किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश मागलो मनशा रुपान दिसत्या देवाक अडकून आतां ना दिसत्या वस्तूच्या मोगान पेटून वचूं आमची काडसां देखून आतां देवतान बरोबर आनी सर्गीचे सल दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन निरंतरी आमी गायता Darbaraco सर्वेस्पर स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्याच वैभवान उसर्गी तुका सोयसो सर्वेस्पराचे नावे येता ताकासो उसर्गी तुका सोयसो बापा करस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इदेणी पवित्र करून मागता साव ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कशेन कस मरोंक ससूंक वेचे आदी ताणें उणो घेतलो तुका दिनवासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक
तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत ते भरवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. भारताचो गोड परगोटुया. सोम्या जेजू आमी होऊन खाता आनी एकाशीतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवाने सो तुझे मरण परगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उडो आनी सडवणची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सभा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड अंतर्गत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवली बापा, त्याचो आधारी गवली शिमाव आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडोय. पुनरुज्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती, बागेवन जुजे तिचो पोती, बागेवन धर्मदुतां आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. भुरगीं जावन आसा देवाचे देणे. ह्याच भुरग्यांक आमी उसवाड दिवंक वावरूंक जाय. भुरग्यांक बरें शिक्षण दिवंक आनी तांकां उर्बा दिवंक. जेन्ना ती चुकता तेन्ना तांची चूक दाखोवंक, जेन्ना ती बरीं करता तेन्ना तांकां शाबासकी दिवंक. हेंच मनान धरून आमी ह्या वेळार बापा लागीं मागुया खेरीतपणी तांचेर उजवाड घाल म्हणून. आमच्या सोडवंडान शिकयलें तें मागणें म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां दिवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां दिवार. दया करून जिवितान संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या बरवासान रगता तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकां सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमतांक म्हळें तुमकां शांती दोत्ता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या
भावाचे दिसकाल खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ सोची येता आनी राजू चलयता शासनाच्या शासनांक आमेन. सोबयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचेही सवे आसूं. एकामेकाक मोगान क्रिस्त शांती पाठवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. आमचो मोग केला आनी आमचे पासत मेला तो जेजू ह्या उण्याच्या रूपान आसा. ताच्या जेवणा पयल्यान ती सगळी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्यांव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्यांव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणे बावतीन संस्कार घेतलेला आहे ताणेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
Mozo Deus, moje pito dieta. Mozo Deus, divon Jesus. Canele moje galis, shitorut kan raudale. Suki bucil, polo paus, galis saleta doshil. Suki bucil, polo paus, galis saleta doshil. Magna moja gayon kur, ushal kain ulaso. Moje pito dieta. Mozo Deus, mozo Deus, moje pito dieta. Mozo Deus, divon Jesus. आमचो मोगाल जेजू हातांच आमच्या काळजांत थयला आनी आपल्या संतोशान आनी शांतीन तो आमकां भरता. तर ह्या वेळार आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपणांतल्यान ताका आमी दिनवासुया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. भोवमंगल बापा, अजून उलोवंक येनासलेल्या बाळकांक रोगतान जेजूक साक्षी दिवंक तुवें फाव केली आनी तांच्या सल्माचे सुमयार रोक्षांचो मुकुट जोडूंक विचित्र बांदवडीन तुवें तांकां पावयली. तांचे परब समरून तुका आमी दिनवासता आनी ह्या सर्गीच्या जेवणारूय आमच्या सडवंडराच्या जिविताचे भरतेन आमकां सुभाव वांटो दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. मातशें बसुया. आयज मिसाची भेट समोर रबलेल्या पाद्र जुआंव फेर्नांडीस ताका देवाच्या उतराची मोडणी करतल्या पाद्र ओनासिसाक आनी सव बलिदानांत वांटो घेतल्यांक आमच्या यादनीक भावांक तशेंच गिरीच्या फिरगोसकारांक आमचे दिनवास. त्याच बरोबर गायन पंगडाक आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. कुमसाराचे पेंडॉल तुमचे दावे वाटेन आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 6:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आयज 9:10च्या मिसार भोवमानिस्त अनिल कुतो दिल्लीचो आसबीस येजमान चलयतलो. आयज 12:15 तामील भाशेन मीस आसतले. फाल्यां पवित्र कुटुंबाची दोबाजीक परब. तशेंच फाल्यां आमच्या महादोन प्रांतांत जुबली येराची दोबाजीक उक्तावणी आमी सांजेच्या 3:30च्या मिसार करतल्या. म्हणटच फाल्यां 3 वरांचेर तावन जुबली येरा बाबतीन म्हायती घेवन आमची तयारी आमी सुरू करतल्या. ह्या दोबाजीक मिसांत वांटो घेवंक तुमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा. Tomorrow in our Archdiocese we celebrate the solemn opening of the Jubilee year with the celebration of Mass at 3:30 p.m. The preparation for this Mass will begin at 3 p.m. Decemberचे 30 वेर
सांजे 6:15 मीस गोंयकार जे परदेसांत वावुरतात वो परदेसांत शिकतात तांचे खातीर भेटयला. ऑन द 30th of December, the evening 6:15 Mass is dedicated to Goan diaspora. आशिर्वादाक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून येयात. जेजू क्रिस्त शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणे सगळीं बरोबर. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सोगलेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोडोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकांचाव. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, 3D प्रोजेक्शन मॅपिंग शो ऑन द लायफ ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर हो युनिक शो जानेराचे 2 तारखे पर्यंत सांजे 7 ते 10 मेरेन चालू आसतलो. उमावाक भितर सरतात त्या कॅथेड्रलाच्या मेन गेटींतल्यान भितर सरून कॅथेड्रलाच्या लॉनाचेर तुमी वेचें. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या रेलिगेचो
बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन सोत मानता देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रुसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरमी सांबावलो आंकवार मारयेंत जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें क्रूश सोंसले ताका खुर्सांत जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थावन जिवे आनी मेलिल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक वखदांचो एकतार पथकांचें बोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचो बावार्द बोरवासो आनी प्रिती मोग वाडच्याक एक आमच्या बापाची नमन बरी घेवया आनी तुमची सगळीं बाकीची इंतेसां आसा ती मनांत धरून आमी वो तिर्स सायबीण माय बरोबर जेजूक आनी बापाक भेटोवया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो वैग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पूज जेजू. मगी अंतिम रे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पूज जेजू. मगी अंतिम रे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पूज जेजू. मगी अंतिम रे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या महिमा वेळार. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. 5 संतोसाचे मिस्तेर पयलो संतोसाचो मिस्तेर आंकवार मारये गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्मोचो आसा म्हूण कळीत जाता. लूक 1:28. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें नोमान तुका देवाचे चड उपुरबायेचें सुर्वेस्पोर तुजें सगळें आसा. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर चठाय साव अस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर चठाय साव अस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर चठाय साव अस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर चठाय साव अस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर चठाय साव अस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर चठाय साव अस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर चठाय साव अस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर चठाय साव अस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर चठाय साव अस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर चठाय साव अस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातखां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बोगून चड गरज आसलेल्या. दुसरो संतोसाचो मिस्तेर मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वेता आनी तिची सेवा कोत्ता. लूक 1:41-42. एलिझाबेथीन मारयेचें अमान आयकोना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली
आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, वस्तुरे मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजें कुशीचें फळ. आमच्या बापा सुर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटोय ग्रायचो आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदांकाळ. आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, मुगोस आमकां आमची पातकां, जिवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलोल्या. तिसरो संतोसाचो मिस्तेर. बेल्या नगरांत दुर्बळपणांत जेजू जल्मता. ल्यूक 2:7. आनी तिणेन आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो, आनी तांकां खाणावळींत स्वात नासली देखून तिणें ताका फाळ्यांनी गुट लावन खाणावळेंत दवरलो. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटोय ग्रायचो आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू.
जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळात नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुसुदैन देवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळात नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुसुदैन देवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळात महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यान आधी आता आणि सदा सदांकाल आमेन ओ म्हज्या जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवारण कांयपणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यान चड गरज आसलेल्या चवथो संतोसाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात ल्यूक 2:22 मोइजेसाचे सुमूर्ती प्रमाणे तांची शुद्धी करचे दीस पडले तेन्ना अशें जालें ताणेन जेजूक मंदिरांत व्हरून ताका भेटयलो आमचे बापा स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां दाळणेन पडोवन दिव नाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार मान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये देवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये देवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये देवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये देवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये देवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये देवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये देवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये देवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये देवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये देवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदा सदांकाल ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कांयपणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्याक करून चड गरज आसलेल्या 5 वसंतोसाचो मिस्तेर भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता ल्यूक 2:40-6 आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो शास्त्र्यां मदीं बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिव नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये देवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये देवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये देवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये देवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोदी कोर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे ओ म्हज्या जेजू मोगाच्या उगोसम जेजू, कामची उगोसम पातका कामची पातका, निवारम कायमपणांतल्या निवारम कायमपणांतल्या उज्यांतली वर उज्यांतली, सरकार वर सगळ्या सरकार आत्म्यांक सगळ्या ओ करून चोड आत्म्यांक गरज करून असलेल्या चोड गरज असलेल्या नमान राणये काकुतीचे काकुळीचे माये तूंच गे आमचे जिवीत अमृत आणि परवासो आम्ही परदेशी एवेची बाळकां तुका उलो मागता या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना आमचेर दयाळशे रातीनी तुझी काकुतीची नदर घाल. आमचेर घाल. तू कोणवाळे आणि मोगाळ तुला बांकवार मारये या परदेसा उपरांत तुझो पूत जेजू आमकां दाखय भाग्यवान देवाची माये आमचे खातीर माग जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्याक मागुया देवा एकल्याच तुझ्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो भाग्यवंती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तर आमी नियाळटाव ताणेन तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बसायल्ले आसा ते आमकां मेळोशे कोर म्हूण मागता त्याच आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा आपले ल्हानवीक चाकोरणीचे ताणें दीस घाली होय आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें सोर बोलिस्तो पवित्र नांव ताचें ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दोया आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता पदवेदारांक तो सदरां वयली शेवटिता इनोळख्यांक उंच बारता बुकेल्ल्यांक तो बरे बरे धेणेंनी बोत्ता ग्रेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा आब्रामा आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकळूचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणांत घेतलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदांकाल महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदांकाल महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदांकाल
मिसाचे सुरवातेक आमी गीत घेवया धाकटुल्या भुरग्यांक W4 पेज 263. धाकटुल्या भुरग्यांक मोचेशी येवदी सुरगेच्या राजाक तसल्या कोजाको धाकटुल्या भुरग्यांक तुमी नासाशात सुरगेच्या राजाक तुमकां नाचुवा सुरगेचे राज आमचे देवाच्या भुरग्याचे 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 सुरगेच्या राज्यात सगळ्या मोडलो निसांतो निशानो धाकटुले धाकटुल्या भुरग्यांक मोचना वागेशात तर म्हाकाच तुमी मोयपाक घेता सुरगेचे राज आमचे देवाच्या भुरग्याचे 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 बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमच्या आत्मे क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे तुमचे सोबे आसूं भुरगीं देवाचें देणें जिविताचे राखणदार जावया मोगाळा भाव भयणीनो आयज पवित्र सभा निरअपराधी बालकाची परब संबरविता ह्या मिसाचो विशय भुरगीं देवाचें देणें जिविताचे राखणदार जावया जिवीत जावन आसा देवाचें देणें आनी हे जिवीत वरवीं जें आमी कितें करता तें आमचें देणें देवाक हे मिसान भाग घेतना जिविताचें मोल वळखून घेवंक आनी आमचें तशें दुसऱ्यांचें जिविताचे राखणदार आमी जावं देवाचो आदार आमकां मागुया खेरीतपणी ह्या मिसान भुरग्यां पासत आमी मागुया मोगाच्या बाबडेंदो आयज पवित्र सभा निरअपराधी भुरग्यांची बालकाची परब आयज आमी समरता हेरोद पाशान निरअपराधी बालकांक जिवेशी ताणें मारलें दारूण काळजाचो तो आसलो जेजूक ह्या संवसारांक नाटाक तो करूंक सोदतालो आनी ते पासत निरअपराधी बालकांक ताणें मारलें ह्या संवसारांत मोगाच्या बाबरेंदो आमी भुरग्यांक नाटाक आमी कोत्ता भुरगीं निरअपराधी जायतीं भुरगीं संकश्टांत आसात कश्टांत आसात तांचे पासत आमी मागुया आनी आयज आमी देस्तोर फिरगोशी तशें हाबर फिरगोशी रोमार घेवन आमी आयल्यांत सगळीं भाव भयणांची मागणी तशी जमलेल्यांची ह्या सुवातेर तुमची मागणी भाग्य फ्रांसीस सेवेच्या फुडें आमी दवरुया भाग्योन फ्रांसीस
परगणटा तो जालो आनी आयज आमी आयल्या आमी दोळ परगटणार आमी जावया. जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक आमी परगटुया. जायत पण आमी चुकल्या जेजूची खबर दुसऱ्यांक दिवं. बोक्साय मागुया आनी फावो ते परी वाट घेवचे रायचे आमी सच्या बुलदांत आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकींग सोरपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबडेंदो म्हजो सगळ्यांक सारून सांगता. मनाचे दोन तोंडांन सारून वायटाचें बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासो बेगीन सदांच सांगपाक मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वपदादी आमची कागूज आमची पातकां बगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somiaka kluhut kor, Somiaka kluhut kor, Krista ka kluhut kor, Krista ka kluhut kor, Somiaka kluhut kor. Somiaka kluhut kor. Mój Madeva, tu sorgi ani shakti tacha ista samsari. Sorve spora deva, sorgi charaya, sorpudveda deva, deva baba. आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका देवास्ता, तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाखाणटा. महिमा देवा कोण स्वर्गी आनी शक्ती ताच्या इश्टा संसारी. Jezu Chrysta, Bapacia ekliac puta, Sumia Deva, Deva Cesheli, Tu संसाराचे पाप काटाय, आमची काकलूत कर. Bapacia huśmia poslaj, amcie magnie ajkun ge. Mój Madeva, tu sorgi ani shakti tacia ista samsari. Kityak повітрятмя hasangati, Deva Bapaci mój min Jezu Chrysta. Eklons tu povit, eklons tu isvor, eklons tu pormisvor. Mój Madeva, klon sorgi ani shakti tacia ista samsari. प्रार्थया. स्वर्गीच्या बापा, आयच्या दिसा निरपराधी बालकांनी रोग साक्षी जावन आपल्या जिबेन न्हय पूण मोन्नान तुजी वाखाणणी केली. आमी जिबेन उत्सारता तो भावार्थ जिविताच्या चाली परगटूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमेर तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता राजूच लयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाग्योन जुवांचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, आमी आयकलां आनी तुमकां आमी परगट कोत्ता तो जेजूचो संदेश हो. देव म्हणल्यार उजवाड आनी ताचे सवें
कसलोच काळोख ना. काळोखांत आमी चलता आसतना देवाच्या एकचारांत आमी आसाव म्हूण आमी सांगलें जाल्यार सगळें आमचें जिवीत फोटकिरें. कित्याक स्वता प्रमाणें आमी जियेनाव, पूण जसो देव उजवाडांत आसा तशी आमी उजवाडांत चलता जाल्यार एकामेकाच्या एकचारांत आमी आसाव आनी ताच्या पुता जेजूचें रगत सगळ्या पातकांतली आमकां शुद्ध निर्मल कोत्ता. आमकां पातक ना अशें आमी म्हणलें जाल्यार आमी आमकांच फटयता आनी आमचें सवें आनीक सोत ना. पूण आमची पातकां आमी ओळखून घेता जाल्यार देव आमची पातकां बक्षिता आनी सगळ्या खोटेपणांतली आमकां नितळ कोत्ता. कित्याक तो विस्वाशी आनी प्रमाणीक. आमी कदींच पातक करूंक ना अशें आमी म्हणलें जाल्यार आमी ताका फटकिरो कोत्ता आनी ताचें उतर आमचें सवें ना जाता. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, तुमी पातक करचें न्हय म्हूण हांव हें तुमकां बरयतां. पूण कोणूय पातकान पडलो जाल्यार बापा मुखार आमचे खातीर विनोती करतलो आमकां एकलो शारोती आसा, तो प्रमाणीक जेजू क्रिस्त. तो एकलोच आमची पातकां नाटक कोत्ता ती बोली. आमचीच न्हय बगोर आख्या संवसाराची. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब हे परी जावं दी. शिकाऱ्याच्या फासांतली सवण्या वरवीं आमी सुटून गेल्या. सगळीं म्हणुया, शिकाऱ्याच्या फासांतली सवण्या वरवीं आमी सुटून गेल्या. सर्वेस्पोर आमकां पावूंक नासलो जाल्यार जेन्ना मनीस आमच्या आंगार पडले तेन्ना ताचो राग आमचेर पेटोवन ते आमकां जिवीत गिळटले आसले. जबाब शिकाऱ्याच्या फासांतली शेवण्या वरवीं आमी सुटून गेल्या. आमी उदकान बुडून मरतलीं आसल्या. उदकाचो लोट आमकां ओडून व्हरतलो आसलो. तांची भिरांकूळ लारां आमकां गिल्ल्या बगोर रावची नासलीं. जबाब शिकाऱ्याच्या फासांतली सवण्या वरवीं आमी सुटून गेल्या. तांणी फास तोडून उडयलो आनी आमी सुटून मेकलीं जाल्या. जाणी रोचला स्वर्ग आनी संवसार, त्याच सर्वेस्पराच्या नांवान आमचो आदार. जबाब शिकाऱ्याच्या फासांतली सवण्या वरवीं आमी सुटून गेल्या. शुभ वर्तमानांक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui sui. Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui. सर्वेस्पोराक सोय सोय. आमी तुका वाकाणटाव देवा, तूं सर्वेस्पोर म्हूण आमी ओळखून घेताव. रक्त साक्षांचो निर्मोल परचोलीत सोमो तुका वाकाणटा सर्वेस्पोरा. Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui sui. Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui,
Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy soy. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोंग्यो. ते उदेंतीचे विद्वान परत वचना फुडें झुजेक सोपणान दिसती पडून एका देवदूतान म्हळें, उठ उठ बाळकाक आनी ताच्या आवयक घे आनी इजिप्ताक पळून वच आनी हांव सांगी पर्यंत थंय राव. तर हेरोद बाळकाक ना करूंक ताची सोद करचो आसा. झुजे उठलो आनी बाळकाक आनी ताची आवयक घेवन तेच रातीक इजिप्ताक पळून गेलो आनी हेरोद मोरोसोर थंय रावलो. इजिप्ताक तावन म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो अशें सर्वेस्परान प्रवाद्या उद्देशी सांगलोलें उतर पाळचे खातीर हें घडलें. विद्वानांनी आपणाक फटयलो म्हूण पळयोवन हेरोद एकदम रागाबरीत जालो आनी आपले मनीस धाडून बेतलेहमान आनी सरभोंवती आसलेल्या गांवांनी विद्वाना कडेन विचारून घेतलोल्या काळाच्या हिशोबा प्रमाणे 2 वर्सांच्या व उणे पिरायेच्या बाळकांक मारून उडयले. तेन्ना जेरेमियस प्रवाद्या उद्देशी अशें सांगलोलें तें खरें जालें. रामा गांवांत एक साद आयकूंक आयलो, मोठ्ठें रोडणें आनी विलाप. राकेल आपल्या भुरग्यांक रोडटाली आनी ती नाच जाली म्हूण बुजवण घेनासली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबांनो आनी भयणांनो, क्रिस्त जयंतीच्या आतोळ्यांत आमी आसा आनी ही नातालांची खुशालकायेंत आमी मुरगोडटा. आनी आयच्या दिसा जो विशय हा अर्थाबरीत विशय आनी आमकां सगल्यांक लागता हो विशय, भुरगें देवाचें देणें. भुरगें देवाचें देणें हो आयचो विशय. जिविताचे राखणदार जावया. हांव एका गांवांत पातकूर कसो निकतोच गेल्लो. थंय एक बायल गोरबेस हा, तितली बरी ना, मातशी दुयेंत पडल्या म्हणून पादविकारान म्हाका म्हणाले पातकूर वच थंयसर आनी तेंगेर मातशें मागणें कर आनी यो. आनी ही बायल 4 वर्सांनी तिका गोर बायल्लो. काजाराक 4 वर्सां जालीं. 4 वर्सां उपरांत ती गोरबेस जाल्ली आनी 4थ्या म्हयन्यान कितें आसली ती. 4थ्या म्हयन्यान अशी दुयेंत कशी जाल्ली. पूण ती गोरबेस हा देखून सगळीं खुशाल आसलीं. तिचो घोव खुशाल आसलो, तिची माय पाय, सासूमाय सगळीं खुशाल, देर सगळीं व्हडलें घोराणें खुशाल आसलीं. आमची सून, आपली बायल, आपली धूव गोरबेस हा देखून. आनी तेज्या उपरांत मागणें बी जालें. ती बरे भाशेन उरलेले दीस जाले आनी भुरग्याक जल्म दिवचो, डिलिव्हरीचे दीस पावले. भुरग्याक जल्म दिलो आनी खुशालकाय आनीक वाडली. सगळीं खुशाल आसलीं. बरी वस्त. तांची खुशालकाय पळोवन देवाक दुबावरीत आर्गां जालीं, देवाक वाखाणणी उपली. 2 वर्सांनी परतून ही बायल गोरबेस जाली. 2 वर्सांनी पयले फावट बाय जाल्लें, आतां दुसरे फावट दुसरें बाबा जालो. घरचीं खुशाल जालीं, सगळीं खुशाल. हांव ते इगोजींतली म्हाका 4 वर्सां बोल्लीं. हांव दुसऱ्या गांवांत येयलो आनी 1-2 वर्सांनी परतून ही बायल गोरबेस जाली. आतां खुशाल आसलीं गाय. पयलें भुरगें देवाचें देणें, देवाचें ब्लेसींग. आमचें काजारी जिवीत कंप्लीट जाता, खुशालकाय येता, सगळीं खुशाल. आवय बापूय, घरचीं सगळीं खुशाल. दुसरेंय भुरगें खुशालकाय न्हय. आतां तिसरे फावटी बायल गोरबेस हा आनी दोगांय जाणां येयल्यात म्हजेशी. ही घोव बायलां ह्या भुरग्याची. भुरगो कुसव्यांत हा, दुसऱ्या म्हयन्यान 2 म्हयने जाताले. ही आतां आयल्यात म्हजी बूद घेवपाक. फादर, तिसरें भुरगें आमकां नाका. आमची 2 आहा पयलीं आनी तिसरें भुरगें रोखडेंच आतां आमकां नाका. कितें म्हणटाय तूं फादर?
भाव भयणीनो जायतीं जाणां आमी काजारी विसोत्ता लग्नाच्या दिसा आमी कितें उतर दिलां पळय तें पाद्री पयले 3 प्रश्न करतात तो आप कुशीन आयलाय कोणेच फोर्स करना तिसरो प्रश्न आहा पळय तो कितें प्रश्न तो तुका भुरगें जल्मतलें तुका रचोन आयलें जाल्यार तें देवाचें देणें म्हूण तूं मानून घेताय आनी ताका पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे वाडयतलोय म्हूण तूं उतर दिताय हें विसोत्ता आमी पयलें भुरगें देवाचें देणें दुसरें तिसरें देवाचें देणें न्हूय काय द थर्ड चायल्ड इज नॉट गॉड्स ब्लेसिंग आनी कितल्या जाणांनी हे तिसऱ्या भुरग्याक आनी चवथ्या भुरग्याक अबॉर्शन करून मारून उडयल्या भुरगें देवाचें देणें आमकां जाय तेंच न्हय दोरेक भुरगें देवाचें देणें पयलें दुसरें तिसरें चवथें दोरेक तुज्या कुसव्यान रचोन येता तें भुरगें देवाचें देणें ताचो सांबाळ करूंक तुका नेमला तूं दोनी न्हय भुरग्याचो वी आर नॉट मास्टर्स ऑफ लायफ वी आर नॉट मास्टर्स ऑफ लायफ वी आर केअरटेकर्स ईच वन ऑफ अस केअरटेकर्स ऑफ लायफ हें विसरूंक फावना भाव भयणीन आमी आयज कुटुंबान जायतीं जाणां निराशी हांव आमच्या जिवित कुटुंबान खुशालकाय ना फामिलीन खुशालकाय ना कित्याक आमी देवाची येवजण पिड्यार केल्या आमी देवाच्या भुरग्याक जिवेशी मारला आनी जी घोड्यांक आमी दवरल्यात आमच्या मना प्रमाणे तांचीय खुशालकाय आमकां मेळना हांवें घोडी एकल्याकूच दवरला दोगांकूच दवरल्या दुसऱ्यांक हांवें मारून उडयली तेव्हा हा पळय ती आमकां खुशालकाय दिना I have killed a life that belonged to God. I'm a murderer at times. जिवेशी मारू नये आपल्या आनी पेल्याच्या जिवाक मान दी डू नॉट किल देवाचो मानमे तो भुरगें देवाचें देणें भाव भयणीनो हाच्या पयल्या वाचपान आमकां उगडास केला तुज्या पातकाचो उगडास कर स्वताचो मनीस तुज्या पातकाचो उगडास कर खंय चुकलाय जाल्यार मानून घे देव बक्षितलो देव बक्षिता पूण पातकाचो उगडास कर पातकाची दूख दवर वय आय साहेबान मारला तुज्या भुरग्याक भाव भयणीनो पयलोच मर्डर पवित्र पुस्तकान पयलोच मर्डर भाव भावाक मारता कायनान आबेलाक मारलो तेन्ना देवान असो उदगारलो कित्याक म्हूण हांवें मनशाक रचलो देव शीण कोत्ता कित्याक म्हूण हांवें मनशाक रचलो आनी आयज आमी कितलींच जाणां अबॉर्शन कोत्ता मारता भुरग्यांक सुरवातेच्या उतरान सांगलां फादरूय म्हणटालो सुरवातेक आयज भुरग्यांक भाव भयणीनो वेगवेगळे नदरेन पळयतात मनीस भुरग्यांचो दुरुपयोग करता मिसयूज अब्यूज भुरग्यांक धंद्याक लायल्यान पेडोफिलिया भुरग्यांक धंद्याक लायल्यान भुरग्यांक धंद्याक एक एक घरान सुद्दां कोण ना कोण घरचीं भुरग्यांचो फायदो काडटात कितलेचो देखून दादले चेडवां भुरग्याचो फायदो काडटात हांव रेतिराच्या घरांत आसलो तेन्ना जेन्ना भुरगीं रेतिराक येतालीं तेन्ना भुरगीं सांगतालीं म्हाका फादर म्हज्या अंकलान हें केलां म्हज्या गॉड फादरान हें केलें भुरगें देवाचें देणें भुरग्याच्या जिविताचो सांबाळ कर भुरग्यांक खोटी देख दिनाकाय जेसू म्हणटा भुरग्यांक खोटी देख दिनाकाय हेरोदान भुरग्यांचो जीव काडलो हेरोदान भुरग्यांचो जीव काडलो एक व्हडली खोटेपण केलें पूण आयज आमी भुरग्यांक खोटी देख दिता भुरग्यांच्या फुडल्यान सोऱ्याचे ग्लास घेवन बसता सोऱ्याच्यो बाटल्यो घेवन बसता भुरग्यां फुडल्यान सिगारां ओडटा हें बरें काय हें भुरग्यांक जेजू म्हणटा भुरग्यांक खोटी देख दिवचे परस तुज्या गोमट्यान दांतें बांद आनी जीव दी डू नॉट ऑफेंड माय लिटल वन्स इट इज बेटर दॅट यू टाय अ मिलस्टोन अराउंड युअर नेक एंड गेट युअर सेल्फ किल्ड भुरग्यांक खोटी देख दिनाकाय भुरग्यां फुडल्यान तूं फोटी मारताय भुरग्यां फुडल्यान झगडटाय भुरग्यांक राग हाडटाय डू नॉट प्रोवोक युअर चिल्ड्रन भगवंत पावल म्हणटा एफेसकारांक बरोवन भुरग्यांक राग हाडिनाकाय आमी भुरग्यांक राग हाडटा तूं घराचो बापूय कितल्या वरांचे भितर सताय ते पळय आमी भुरग्यांक देख शिकयता घराचो बापूय वेळार भितर सरना घराची आवय आहा पळय ती आनी आपले कित्याक कोत्ता भुरग्यांक राग हाडटा हांव बाबणे आयज पयलेंच गायन केलां कितें गायन केलां आमी गायतें धाकटुल्या भुरग्यां भाशेन जायात धाकटुल्या भुरग्यां भाशेन भुरग्यांक म्हजेशी येवं दी धाकटुल्या भुरग्यां भाशेन जायात कित्याक स्वर्गीचें राज तांचें भाव भयणीनो थोड्यो वस्तू मनान दवरुया
भुरगें देवाचें देणें. आनी त्या पासत घडयेक नोको जावन घडयेक हांवें कोणें भुरग्याचो जीव घेतला जायत. घडयेक म्हज्या काजारी जिवितान, घडयेक म्हज्या आंकवार जिवितान हांवें घडयेक जीव घेतला भुरग्याचो. देवा मुखार तुजें पातोक ओळखून घेव आनी ह्या मिसान बोगसणें माग. बोगसणें जीव घेवप हें सादें पातोक न्ही, मोट्टें पातोक हें. आनी त्या पासत भाव भयणीनो, तूं कुमसार जावंक ना हें पातकाचें, कुमसार जावंक ना. पाद्री आहात थंयसर वच आनी बरें कुमसार जा. देवाचें उतर म्हणटा तुज्या पातकाची दूख दवर, बरें कुमसार जा, देव बोगसतलो. भाव भयणीनो, आमी देवाक आर्गां दिवया. सगल्यांनी हांव आर्गां दिवंक जाय, सगल्यांनी देवाक आर्गां दिवंक जाय. कित्याक म्हजें मायन आनी तुजें मायन पायन तुका संवसारांत हाडूंक भार घेतलो. म्हजें मायन पायन आनी तुजें मायन पायन आमकां संवसारांत हाडल्यात आनी रस्त्यार सोडूंक नात, खूंय उडोवंक नात. निकतोच हांव पाद्री जावन मेर्से इगर्जेन पातकूर कसो गेल्लो. आनी अशेंच नातालांच्या दिसाक 26 तारखेर 27 तारखेर क्रिसमस जावन सकाळचो हांव मॉर्निंग वॉक करतालो. 5:00 5:30 सुमार इगर्जीच्या दारार, मेर्से इगर्जीच्या दारार एक भुरग्याक दवरलेलें कोणें, एक भुरग्याक सोडलेलें. मागीर ताका उखलून हाडून मागीर आमी ताका पुलिसेच्या ताब्यान केलें. भाव भयणीनो, आमचें मायन पायन आमकां जल्माक हाडून कोणाच्या दारार हांगासर सोडोवंक ना, पूण आपल्या कडेन घडटा ते भाशेन त्याग करून, सॅक्रिफीस करून आमकां ल्हानाचे व्हड केले. त्या पासत तुज्याय आवय बापायचो उगडास कर आनी ह्या मिसान देवाक आर्गां दिवया. सगळे आमी उबे रावया. आमी ह्या पवित्र जाग्यार आमी आसां. आमी आयल्या आमच्यो मागण्यो आमी ते सांग घेवन हे सगळे आमच्यो मागण्यो आमी देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले जिविताचे बरे देखी वरवीं शुभ वर्तमानाच्या परगटणार संवसाराच्या शिमा पर्यंत जावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सृश्टी आनी समाजा पासत उस्क्यान वावरूंक आनी गरज तितल्यांकूय गरजेच्यो सलोवती दिवंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. वेगवेगळ्या दुयेंसांक, पिडेक आनी जाणट्याच्या घरांत कश्टवतात तांकां दोतोरां आनी आपल्या घोराब्याच्या मनशां वरवीं बरेपण फावो जावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. भुरग्यांक जल्माक हाडूंक सोदिनासलोल्या आवय बापायन जिविताचें मोल वळखून घेवंक तशेंच सगळ्या भुरग्यांक देवान राखूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. सर्गेच्या बापा, हे तुळस मागणे आमी तुजे मुखार दवरल्यांत ताचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल आमी काल ती बरी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भेटून एक गीत घेऊया. आसा जेसू, आसा जेसू. आमची पातकां धुवून काडून निर्मळ कळसां तुका वोपूंक देवा आनी मनशा मोदें संदान करूंक शांती करूंक. आसा जेसू, आसा जेसू, तुवेंच दिलो भुरगो तुजो. आसा जेसू, आसा जेसू, तुवेंच दिलो
तुजो गोटी दुका आस्ती तोंडा वावराचो काम तुका भेटो संसार सगलो उबान व्हरूंक तुजे मुखार बापा पावूंक आसा Jesu तुवें दिलो पुरको तुजो आसा Jesu तुवें दिलो पुरको तुजो म्हज्या बाबरेंदो मोशें तुमचें बोलदान सरपुत्रा देव बापा मात असले जाव म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं सर्वेस्परा रोगतान आपणा साक्षी दिवंक जेजू निरपराधी बालकाक विचून काडली ह्या सोडवणच्या बलिदानांत आमी तुका भेटयता ते तुज्या पुताच्या रोगतान आमची अपराध धुवन काडून म्हूण आमी नम्रतायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवास सुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपुत्रा सासणाच्या देवा सोर करान सोरताय आमी तुका दिनवास सूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजो अनोत्सव मनीस जालो आनी आमच्या गिन्याच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो मनशा रुपान दिसती देवाक ओळखून आतां ना दिसता वस्तू मोगान पेटोय वचून आमची काळजां देखून आतां देवता बरोबर आनी सुर्गेचें सोर दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरीं गायता Barazzo sorvespor tu Sorgani sohosar Bolla tuja vojbova No sorgi tuka sol Sorvespora činavi Jedna taka zoj O sorgi tuka sol बापा क्रॉस पळयत तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्याचेर क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कॉस्ट म्हणून सत्संग अवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी मोडलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर बुजी ते स्प्रेन जेवण जातोच न्हय काल्स घेतली तुका नवें दिन वाचलो ती आपल्या शिस्तांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आतले पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासरी कुळाचें रगत पातकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचें बसत आनी समेस मनशें बसत तें बरवतलें हें म्हज्या उगडासा करात Pavartaco gorpor gotuja. Sumyaci su ami hołun do katał, ani hekaczy tle pijeta. Ty tle poty, tu bój powalny sur, ami tu cię moro porgotał. बापा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जन्माचो आमी भक्तीपूर्ण रास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगो शेवतल्या मा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण
आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप आमच्या गवळी बापा आनी सिमियाव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणीचीय काकळूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या मिसान वांटो घेतलेल्या तुज्या पुता दुवांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती भाग्यवंत जुजे तिचो पोती, भाग्यवंत धर्मदूता, भाग्यवंत फ्रांसीस शेवियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू साता, त्या जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सपदवेदा बापा, सर्वदानी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आयज आमी निरपराधीच्या बालकाची परब समृत आसना हे निरपराधी बालक तांकां सहयोग म्हणून आपल्या जिवितांत तोंडांतल्यान जेजूचें उतर परगटूंक, पूण आमकां जायत पाड आमी आमच्या बापा आमी म्हणले आमच्या तोंडांनी, पूण ताचो ओट आमकां सोजमूक ना. आयज जेजू आमकां उलो मागता परगटूंक जेजूक. तो आयज एकाच मनान हे बापाचें मागणें आमी म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरो आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षिसा तशी पातकां बगोस आनी आमकां टाळणे पडोवन दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. देखणे जिवितान सोस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सर्वंड्रा जेज क्रिस्ताचें आमी बरोवंशें नोतरेकता. तर आमकां जुदा काकलुतीन स्वर्ग पातांतली स्टोय आनी सोरकारांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मतां म्हणल्यार तुमकां शांती दवरता, म्हूण शांती तुमकां येता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भारताचेर दिश्ट घाल आनी कुशेपर्यंत तिका शांती दी आनी सून तिका एकवटान सांबाळ. जो जेताय राजू चलयताय सासणाच्या सासणांक स्वयंची शांती स्वकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेका मगान शांती दिवया. देवाचे शेली संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटा ती शिळेच्या जेवण आपल्या ती सुकले आमी सुभागी. सोम्या म्हजे कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्यांव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबे रावन कुमन्यांव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणे बावतीन संस्कार घेतलेला आहे ताणेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
Otmia mocha gayon ko gayon kor Kushan kain ulaso ulaso Moche pito chieta chieta Mosto tiu chi fon Jesus Jesus Otmia mocha gayon ko gayon kor Kushan kain ulaso ulaso Moche pito chieta Mosto tiu chi fon Jesus Bukelo monso otmo Virum kelo chiu monso Ai lo Jesu diu taru Apun monso pranzalo Otmia mocha gayon kor Kushan kain ulaso Moche pito chieta Moso tiu chi fon Jesus Otmia mocha gayon kor Kushan kain ulaso Moche pito chieta Moso tiu chi fon Jesus Tanele moche kalis Shitolut ka grautale Suke puicir polopas Kalis alertadoshi Otmia mocha gayon kor Kushan kain ulaso Moche pito chieta Moso tiu chi fon Jesus Otmia mocha gayon kor Kushan kain ulaso Moche pito chieta Moso tiu chi fon Jesus moso tiu taru Moche pito chieta Moche hotian griglone Dalces kalis tardota Otmia mocha gayon kor Kushan kain ulaso Moche pito chieta Moso tiu chi fon Jesus Otmia mocha gayon kor Kushan kain ulaso Moche pito chieta Moso tiu chi fon Jesus आमचो मोगाळ जेजू ह्या वेळार आमच्या काळजांत आयला आनी आपल्या संतोशान आनी शांतीन तो आमकां भरता. तर ह्या वेळार थोडोसो वेळ आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपणांतल्यान आमच्या जेजूक दिनवासुया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. बोमगळा बापा, आजून वळूक नासलेल्या बालकांक रोगतान जेजू साक्षी दिवन तुवें फावो केलें. आतांच्या जल्माच्या सोमयार रोग साक्षाचो मुकूट जोडून विचीत मांडवळीन तुवें तांकां पावयलीं. ताची परब सांबाळूंक तुका आमी दिनवासतांव आनी ह्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं
आमच्या सर्वंडाच्या जिविताचे बढते आमकां सुबां वांटो दी म्हूण आमी मागता तुजे उता जेदुचे नांवीन मातशे बसत. आयज मिसाची भेट समोर उबलेल्या पाद्र कायतानो क्रास्टो ताका देवाच्या उतराची मोडणी कोतल्या पाद्र झेवियराक आनी सोहो बलिदानांत वांटो घेतल्यांक आमच्या यादनीक भावांक तशेंच बेस्तेरो आनी मुर्मुगांवच्या फिरगोसकारांक आमचे दिनवास. त्याच बरोबर गायन पोंगडाक आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. कुमसाराचे पेंडॉल तुमचे दावे वाटेन आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळी 6:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आयज 9:45च्या मिसार भोवमानेस्त अनिल कुतो दिल्लीचो आसबीस येजमानपण चलयतलो. आयज 12:15 तामील भाशेन मीस आसतलें. फाल्यां पवित्र कुटुंबाची दोबाजीक परब. तशेंच फाल्यां आमच्या महा 2 प्रांतांत जुबली येराची दोबाजीक उक्तावणी आमी सांजे 3:30च्या मिसार करतल्या. म्हणटच फाल्यां 3 वरांचेर तावन जुबली येरा बाबतीन म्हायती घेवन आमची तयारी आमी सुरू करतल्या. ह्या दोबाजीक मिसान वांटो घेवंक तुमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा. Tomorrow in our archdiocese we celebrate the solemn opening of the Jubilee year with the celebration of Mass at 3:30 p.m. The preparation for this Mass will begin at 3 p.m. डिसेंबराचे 30 सांजे 6:15चे मीस गोंयकार जे परदेसांत वावुरतात व परदेसांत शिकतात तांचे खातीर भेटयला. On the 30th of December, the evening 6:15 Mass is dedicated to Goan diaspora. आशिर्वादाक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्वर तुमचें सव्या आसूं आनी सर्वपुत्रा देव बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचेक शांतीन तुमकां धाडटा. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं बरोबर. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतलें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोडोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते छाती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा. आमीन. Ai lai bao la sang cô nê
मोगाळ भावा भयणीनो 3D प्रोजेक्शन मॅपिंग शो ऑन द लायफ ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर हो युनिक शो जानेराचे 2 तारखे पर्यंत सांजेची 7 ते 10 मेरेन चालू आसतलो. उमावाक भितर सरतात त्या कॅथेड्रलाच्या मेन गेटींतल्यान भितर सरून कॅथेड्रलाच्या लॉनाचेर तुमी वेचे. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकेचो उमाव सकाळी 7 ते सांजे 6 पर्यंत चालू आसतलो. तुमच्यो खासगी वस्तू पर्सनल बिलॉंगिंग्स तुमी सांबाळच्यो. कोणाकूय सांडलेली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बासिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून ती तुमी दिवची. तुमचे मदलो कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वो बासिलिका हेल्प डेस्कार वचून रोखडेंच कळोवचें.